4 मेजर हॉस्पिटल्स बिकॉज वी आर डिलिंग आम्ही सगळ्यात चड काम करता हातून सगळ्या हातून. ओके. सो फाल्पे आणि मणिपाल, SMRC आणि विक्टर अपोलो ओके. दीज आर द 4 हे आता डिस्कशनाक आपयले. ओके. उदून ताणी एक 4 एक झूम घेतले इन वीच दे हॅड सेड अबाउट द प्रायसींग म्हणजे दॅट यू हॅव टू फॉलो द DDSY पॅटर्न आणि वन द कॅपिंग प्रायस वीच वॉज. सो आय फील दॅट ताणी सांगलां कितें इज व्हेरी सिंपल केलां. दे हॅव टेकन ओवर द 50% ऑफ द बेड्स आनी तांचो मनीस थंय कंटिन्युअस बसतलो एडमिनिस्ट्रेटर हू वील डिसायड द एडमिशन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ओके. म्हणजे तुका कसली बेड आसा त्या प्रमाणे तुका एडमिशन मेळटलें. सपोज यू आर कम विथ जस्ट ऑक्सिजन जाय तुका वेंटिलेटर जाय कशे बेड्स आसा त्या प्रमाणे तुजे एडमिशनां जातली आनी दॅट वील बी कंट्रोल्ड बाय गव्हर्मेंट म्हणजे ताजो मनीस बसतलो थंय. सो दॅट इज द इम्पॉर्टंट पार्ट. सेकंड इम्पॉर्टंट पार्ट दे सेड दॅट इन्क्लुडींग पयलीं कितें सांगिल्लें की फक्त DDSY कार्ड आशिल्लें म्हणजे 8,000 इंटू 10 दिसाचे तशें आशिल्लें आनी देर वॉज सम एक्सक्लुजन आशिल्लें की हे ना हे लागना हे पेशंटाक पसून घेवपाचें. ताणें सांगलें की 100% दे वील DDSYच्या अंडर घेतले इन जनरल वॉर्ड. ओके. तूं जर वयल्या हातून गेलो जाल्यार डिफरन्स यू कॅन चार्ज म्हणून. ओके. सो ते ताणें केलां. दोज हू वॉन्ट टू गो विथ इन्शुरन्स वतले जाल्यार ताणें इन्शुरन्साचें कार्ड वापरलें जाता. सो वॉट एवर डिपेंडींग ऑन दॅट स्टायल ऑफ म्हणजे तांकां खंय वचपा जाय तशें. सो आय थिंक इट वील बी अ बीग हेल्प टू द पीपल. सगळ्यांक लोकांक फायदो जातलो बिकॉज ऑलमोस्ट 100% ऑफ द गोवन पॉप्युलेशन इज कवर्ड बाय DDSYचे कवर जातलें. येस आनी इट वील लास्ट फॉर 1 month. येस थोडो आमकां लॉस जावंक शकता हॉस्पिटलां बट आय थिंक इन द लॉंगर रन फॉर लोकां खातीर आय थिंक इन दीस पॅन्डेमीक एक्ट इट इज अ करेक्ट वे टू डील विथ दॅट. त्यांच्या डिसिजन घेतल्याने सांगले खूपशे हॉस्पिटलां जे सांगला 50% कॅपॅसिटी दिवं जाय ते दिना म्हणून सांगलेले. सो 21 हॉस्पिटलांनी तुम्ही सगळे येता काय कशें कितें? No, all hospitals are covered under म्हणजे this. मणिपाल हे जे We have all given 50-50%. सगळ्यांनी थोड्यांनी चड दिले. तरी आसतना SMRC and all गव्हर्नमेंट has got ऍडमिशनाक आपलो 60%. मनीस दवरतलो. तांचो मनीस बसतलो फॉर कंट्रोलिंग ऑफ द प्रायस बिलिंग आनी हें करपाक. सो ओनली देर वॉज लिटल बीट दीस ऑन द प्रायस ऑफ कन्झ्युमेबल मागीर रेमेडियस येता प्रत्येक कंपनीचे चार्जीस वेगळे आसता. सो ते कशें करता तेका फाल्यां तांणी सकाळीं परत एक मिटींग मागयल्या की आमचे एक 4-5 जाण घेवन बसतले आनी तांचो FDA मागीर ताणें सांगलां हेल्थ सेक्रेटरी आणि बाकीचे सगळे जे इम्पॉर्टंट तांचे लोक आसा इवन चीफ सेक्रेटरी वील कम अँड सीट ओके. अँड तांणी ते वील टेक अ डिसिजन ऑन टू बाकीचे प्रायसीस कशे करपाचे. म्हणजे तसं रेमेडिसिवीर आमी इंजेक्शन वापरलें. रेमेडिसिवीरचे 4 ब्रँड आसा. सो ते प्रत्येक ब्रँडाचो प्रायस वेगळो आसा. तो खंयचो तूं ब्रँड वापरता त्या प्रमाणे प्रायसीस आसूं शकता. थोडे हँडलिंग चार्जीस म्हणून वापरता आपले म्हणजे ऑक्सिजनाचे सिलिंडराचे आमकां हाडटना दॅट ऑल्सो दे सेड दॅट दे वील कंट्रोल दॅट प्रायस सगळो. सो इन द एंड कसो इन द एंड नो लॉस नो प्रॉफिट सुद्धा चालले नाही हॉस्पिटल. आय थिंक इन द 1 month इट इज अ बिग कितले पिरियडा खातीर तुमी ते कंट्रोल करतले? दे से दॅट इट वील बी फॉर एटलीस्ट अ मंथ. ओके. सो बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाव द पॅन्डेमीक गोज. सपोज पॅन्डेमीकचे केसीस कमी जावंक लागल्यो दे मे रिवोक इट अर्ली आणि 50% तुजे बेड्स आर दॅट यू कॅन यूज फॉर रेग्युलर तुजो वर्क कितें आसा तो. ओके. Doctor, all the hospitals are ready to deal with this thing. रेडी म्हणजे आनी कितें हांगा ती ऑर्डर पास. No, but It's a because disaster all the तुमकां management दिसना तुम्ही जर I am 50% personally all for it. Okay. If you ask me, actually I had told my this management that we will convert full hospital into COVID hospital because it's easier to manage a full COVID hospital than half ye karap and half ye karap. But only thing because we are dealing with the cancer work, we cannot tell them. But we naka येवन खंय वतले ते बाबडे. So तांकां we have to give radiotherapy, chemotherapy, हार्टाची ऑपरेशनां आसा ती सुद्दां GMCन बंद केल्ली आसा. So we have to do all these things. आमचो सध्या नॉर्मल नॉन कोविड ICU is also full. There is a big pressure on them. A lot of queries were there from other hospital regarding staff because सगळे स्टाफ गेले GMCन व्हेले आणि तांणी ॲडवर्टायजमेंट केलें की आमचे सगळे स्टाफ आशिल्ले GMCन पावले. So that problem also is there. We are paying doubles to the staff to work in the COVID. So they were asking for a raise in that 8,000 but chief secretary has Seman सांगला की this is only for 1 month. So maybe we will But see. doctor, lot of hospitals were not accepting the DDSY. No, that's why. But actually, झालं हे कितें because half the hospitals which are new hospitals, they don't know how to that handling of the DDSY बी तांकां अजून थोड्यांक अर्द्यांक खबर ना. So I think they will fall in line. Everybody has to fall in line. It will not be any problem. पण तुम्ही जे ऑलरेडी 50% कॅपॅसिटी कोविडाक दिल्ले तांकां हे रुल्स नाका आसले न्हू एक्चुअली. नाका असले पण if government wants to control, what you can do? त्यांनी केन्नाच्यान स्टार्ट करतले म्हटलं Monday म्हणून सांगलें. मंडे म्हणून. Tomorrow they are going to issue the notification. ओके. Tomorrow पहिली सकाळी आमची ती meeting जावन with the other prices we'll have to finalize. That should be able. मागीर हॉस्पिटलाक पेमेंट करूं जाय ते सुद्दां आणि ते सांगला every 8 days or 15 days when you raise the bill,
दे विल बी एबल टू पेमेंट स्मूथ करतात ते प्लस आमचे जे उरलेले पैसे फाटले. आहात ऑलमोस्ट आमच्याच हॉस्पिटलाचे काय ना एक 4-5 कोटी उरले असतात 4 crores ते असतले ओके सो दॅट दे विल गिव प्लस हे जसे वापरता तू कसे कार्ड तसे ताणें सांगला की एवरी 15 days दे विल पेमेंट करतले म्हणून सो लेट्स सी यू हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग इन दीस पॅन्डेमिक we all have to be together and I'm quite sure all hospitals are with the government to fight all this out आणि आमच्या लोकांक आमी कशे डेथ रेट्स कमी करचे हाजेरूच आमचे डिस्कशन आसतलें आनी वी विल ट्राय टू सी दॅट नो पीपल एज लेस पीपल डाय एज पॉसिबल थोड्या हॉस्पिटलांनी म्हटलं स्टाफाचे हा नर्सी बेशी ते कशे मॅनेज करतात म्हणजे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान एनीवे नाव दे आर मॅनेजिंग न्ही सी ताजे कडेन सामकोच स्टाफ ना जाल्यार कितें करतलो बट आय थिंक दोज वे हॅव स्टाफ दे शूड रन आनी एवरीबडी हॅज गॉट स्टाफ ते खंयसून तरी हाडटात मॅनेज करतले लोक ओके See, the problem is financial. But I think if it is only 1 month, even if we are in loss, I think we should be able to carry on. ओके थँक्यू इतके तरी आम्ही करूच शकता स्टॉप